सौम्य तुझे समोर आयल्या बलिदान कालत्या काळचा धन्य तुका भेटयता पोवीस स्नानांत आमकां नवें रचन केला पोवीस सभेंत आमकां नवे मिसां दिला तुझ्या उपकाराक करगांव पाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण बगता उतर आयकूंक त्रेता जिणी तुझ्या आमी भाग घेता. मगर बाबणीनो तुमकां समेस्तांक या दिवस्तुतेक मोगसो स्वागत मागता. साद्याकड असो दुसरो आयतार आज आमी संभ्रमतना एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागे. हे संदर्भार देवादीन जोसेफ डिसुजात म्यामिस्ता विन्सेंट डिसुजानी कुटाम वलंकनी वडो तशेंच जल्मा दिसाक अर्गांसोन मीस भेटयता लीना मस्करिनस मुतीमाई वडो तिका बागी संतोष बरी जल्मा दीस मागता. तेच्या रित्या बसून मागया आमी समेस्तां बसून मागया जे कोणा मागतान बसयलां तांचो उगडास कडून तांचे बसून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. एक कुटुंब जावन आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाक सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती देवाचो मोग संपूर्ण मापान त्यागाचो आनी बलिदानाचो संकेत म्हणलो संदेश दिता. काना शहरांतले लग्न आनी कलवार दोंगराचे बलिदान ही दोनी वेगवेगळी घडिता. तरी काना शहरांतले लग्न कलवार दोंगराची कुना जावंक पावता. कलवार दोंगरार आपल्या पुताच्या बलिदाना मुखांत देवान दाखयलेलो मोग काना शहरांत लग्नाच्या जोड्यांनी एकामेका समर्पण करच्यान आटापून आसा. हे मिसाचे बलिदान ह्या देवाच्या मोगांत आमकां बरो म्हूण आमी मागुया. जिवितांत जायते उणेपण आसा तें उणेपण जेजू मात्र भरती करून दिता. पूण तें उणेपण भरती करून दिवच्याक सोम्याक आमी आमच्या जिवितांत अवकाश करून दिवंक आसा. असलो अवकाश आमच्या जिवितांत सोम्याक निरंतरी दिवंक जाय अशी कृपेदेनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां ओळखून घेवया. इतर काळजा मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धन बक्षणे मागतले बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांका कुळकर तूं पदक्यांका पोंगयलाय क्रिस्ताका कुळकर आमच्या खातीर विनंती करच्या तूं देवा उपच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांका कुळकर तकली बघून देवाची काकूळत आमी मागून घेवया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून
आमी तुका वाकळटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एक बोरडोळे दांपी आमच्या आमच्या गरजांखातीर ते समा खातीर मागया सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोव मोगाळ देवा सर्गांनी संवसारातून सुसलयताय तुझे परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आनी आमच्या काळार तुझी शांती आमकां भोव कर हे आमी मागता आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सियोनांत फंत्यापरी प्रामाणीक पड जळसर आनी जळते दिवटे परी तिचे ताराण प्रकाश फांकयसर हांव सियाना पासत वगो रावचो ना जेरुजलेमा पासत हांव विशय घेवचो ना तेन्ना राष्ट्र तुजें प्रामाणीकपण पळयतली आनी सर राय तुजी महिमा देखतले आनी सरेस्पराचें तोंड तुका दितलो त्या एका नव्या नांवान तुका उलो करतली सरेस्पराच्या हातांत तूं महिमेचो मुकुट जातली तुज्या देवाच्या हातांत एक रयाळ किरीट तुका आनीक सोडलेली म्हूण उलो करची नांत आनी तुज्या देशाक पाड पडलेलो म्हणची नांत बगार तुका म्हजो संतोश म्हूण उलो करतली आनी तुज्या देशाक लग्न जाल्लो म्हूण पसारतली कित्याक सरेस्पर तुजे थंय संतोसता आनी ताचे कडेन तुज्या देशाचें लग्न जातलें जशें एक तरणाटो एके आंकवारी चलये कडेन लग्न जाता तशें तुजो रसनार तुजे कडेन लग्न जातलो आनी जशें एक न्हवरो आपले व्हंकले थंय संतोसता तशें तुजो देव तुजे थंय संतोसता देवाचें उतर देवाचे ओडकार सर्व पसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया सर्पोजांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया भूनिवासियानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया परमेश्वराक हसया ताचें नांव वाकाना सर्पसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया ताचे तारण दिसपडते गाजया जनांगामध्ये ताची महिमा प्रगट करा सर्व परसांक ताची विस्मिता कळया सर्पसांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया सर्पसांग
सांग सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सा पावलान कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आत्मेक देणी विविध पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाई वेगवेगळ्या तराची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण सोमेस्तांतय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्यातय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्यान. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जनवायन उतर परगटचें देणें दिता आनी एकल्याक तें अर्थून विवर दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्यातय भावार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें. एकल्याक असर्यां करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे परकून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासाचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर देणी दिता एकलोच आनी तोच आत्मो. आपले कुशे प्रमाणे एक एकल्याक तो ती वांटून दिता. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्ते मुखांतर देवान तुमकां आपोवणें दिला. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. 2 दिसां उपरांत गलिलेच्या कना नगरी एक लग्न आसलें. तें जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणलें, बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्या, म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तो ताच्या आवयन साकरांक सांगलें, तूं तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवाच्या सुद्दाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमचे तसले फोतराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें, त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. ताणें तांकां म्हळें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशीं व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पडलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांटा आनी सैऱ्यांनी दोशी पियेले उपरांत सुमार सोदिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. हे आपले पयले सर्ये जेजून गलिलेच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत्मानवू लागले. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेची सुवार्ता आमी आयकली. बोवा पुरब्याची सुवार्ता जुवांच्या वांजेलांतली. जेजूचे पयल्या सर्ये काना नगरीचें लग्न मटवांत केल्लें तें आमी आयकलें.
गलिलिया प्रांताच्या कना नगरी एक लग्न कळे आज एक लग्न आसा तशेंच एक लग्न आनी ह्या लग्नाक जेजूकी आपोवणें मेळ्ळें आनी जेजूच्या शिसांकी आपोवणें मेळ्ळें कुटुंबा समेत अशें म्हणटाना जेजूच्या आवयकी तांणी आपयलें काही जेजूच्या आवयक घरा आपोवंक गेल्ली कोण ना जेजू नातुल्लो कळ्ळें जेजू येणें तें भोवन आसता शिसांक जाता आनी जेजूक म्हळ्यार कोण ना वाटेर मेळ्ळ्या वेळार अरे इन्विटेशन दिलां घरा कळ्ळें माई मात्र आसली तूं नातुल्लोय तूं येजे आनी तुजे सांगात हे तुजे फ्रेंड्स आसात पळय 12 जण तांकां गायपून हाडीचे काजर गम्मत जायचे गर्द जायचे म्हणून त्या घरच्या येजमान्यान आपयलें जायचें आनी ह्या मोगान आपयलां देखून म्हाका मात्र न्ही म्हज्या सिसांगी आपयलां देखून जेजू गेलो कळ्ळें काजर म्हळ्यार संतोश न्ही गे संभ्रम आसा आनी जेजू गेलो काजराच्या माटवांत एका कोणशाक भायर गजाली मारतालो गजाली आनी ह्या वेळार पळया ह्या वेळार मरी कितें करता शेजाऱ्यांत वाड्यांत काजर शेजारा काजर वाड्यांत काजर सैऱ्या मदें काजर म्हणटाना न्ही गे उगत बसता ते कुमो करूंक येतात आदलीं काजरां पळोवंक गेल्यार कितलें सोबीत आसलीं पयलें न्ही गे कुटुंबादारांचो मोग संबंद कितें म्हूण दिसून येतालो आदल्याक वय गे न्ही पयलें तुमी पळयलें आदलीं काजरां न्ही गे घरान इंत माटो घालचे जेलांत न्ही गे जेल सामाकाट्ट ना जाल्यार व्हडलो गादो गाद्यांत इत्त घालचे जेलाक बरें शेण धाडचें आसलें शेणदान व्हडलो माटो कसलो माटो माडयांचे खांबे आनी मोडलांचो माटो आनी ताका आंब्या कोल्यांचे तोरणां बांदून इंदा ताळे बांदून वारी सुबीत मागीर ती रिब्बनां आसतालीं न्ही रावंड रावंड रिब्बनां ती घालची आतांची बरी ना पयलींची ती रावंड रावंड रिब्बनां घालची आनी काजर म्हूण न्ही गे तो माटो घालूंक शेजारचे येताले वाड्याघर येताले कुटुंबाची येतालीं गरनाळे उठता डम हिंगी माटो आसा माटो जाल्या उपरांत घरार आसा चेडवाच्या घरा जाल्यार चेड्याच्या घरा उपरांत रोस आनी ह्यो रोसाक आसा पळय रोसाक कुटुंबाची आदल्या दिसात ओजी बांदतालीं आमकां पेस्ताक अशें आमी आदले दिसा ओजी बांदली म्हळें तशेंच बांदतालीं आनी आयल्या ओज्यांनी कितें करताले रोसाचें जेवण ते झाडां कितें रोसाचें जेवण कुवाळो कुवाळो कुवाळ्याचो पळो आनी शीत आनी सण नुस्तें न्ही दुसरें कांय नातलें कांय इल्ले पयशे आसले मनशां कुवाळ्याच्या मासाक कांय इल्लें बकऱ्या मास घालतालीं या कुंकडा मास घालतालीं कांय इल्ले गलबे घालताले गलंबो पळय गे आनी लोणचें रोसाक जेवण दितलेंत पूण हें रांदप सकाळीं फुडें येतालीं कुटुंबादारां कुवाळे शिंदूंक नाल्ल कांतूंक मसालो वांटूंक आनी घरा खाजर म्हणटा आसतना कॅटरींग नातलें त्या झाडा पुरा देखून शेजारचीं वानां येतालीं न्ही गे शेजारचे कोयत्यो येताल्यो आदाळे येताले कान्नी येतालीं वय गे हां आनी गॅस लायट शेजारचे चिमणे तेलान एकलो पंप घालूंक चक चक पिन्न मारूंक मेंटल घालूंक सिरकोंक गॅस लायटाक कोते गॅस लायट पेटयल्या तुवें हां जी सी बाय एक्सपर्ट गॅस पेटोवनच्यान गॅस लायट गॅस न्ही हां कितें म्हणटात आनी एकली गटाची ती गुतूच ना हां आसूं मगाच्या भाव भयणीनो हें बरें आशिल्लें जेवण तयार जावंक आशिल्लें आनी कितें जातालें थंय दुकोर हाडून घालताले दुकोर न्ही गे रोसा दीस राती मारूंक दुकोर व्हडलें काजू जाल्यार कितलें दुकोर हां 2 दुकोर कितले 2 दुकोर ते घट्ट बांदचे ताका मुसोळ रिगोवचें मुसोळ व्हडलें आसतालें काणचें मुसोळ रिगोवचें आमी लसूण तूं गोवनी जाल्यार कोटोवचें तो परतून बोब मारता खुशी जावचें आमकां धांवचें आमी न्ही गे पांय मनीस सुटल्यार आमी थंयना दुकराचे पळया बँड आसतालें बँड न्ही गे ते बँडकार फुंकताले फुंकताले त्या ट्रम्पेटाक उदक वचचें गळगळग बग्गोवचें फुंकचें एकच काम बरो संभ्रम जेवणाच्या वेळार गुरकाराक उदक आयलें गा उदक म्हणटाले ताच्या उपरांत कालें मडयेच्या फोडार बसचें न्ही गे मडयेच्या फोडार एकल्यान शिरेती घालून तेचें आनी एकल्यान शिरेती उदक घालून येचें आनी एकल्यान लोणचें वांटून तेचें ते उपरांत आनी एकल्यान सोणें वाडणेचें आनी एकल्यान शीत वाडणेचें तिसल्यान इसल्यान कळ्ळें तोंदोर तांब्याचें तोंदोर तिसल्यान वाडचें इसल्यान वाडचें मागीर कोळो
या कुंकडा मास जाल्यार कुंकडा मास ना पयलें दुसरे दिसा उंडो वाडणेचे न्ही गे मागीर दुकरा मास काय नातल्यान आत दवरचो कळ्ळें गी तांकां मात कुंकडाची मास ते बॉयलर चिकन नातलें गांवचें कुंकड कळ्ळें गी हां आनी पयलें कितें करीत जाल्यार कुंकडाची कडी दवरचें जाल्यार उंडे कुडकेन पुरा रासकन उंडे कुडके करून दवरचें आसलें नातल्यार कडी वाचल्यार एक पोड मात्र कडी पुरा मार्गा धांवताली कळ्ळें मागीर एक बटाटो आनी 2 बटाटे आनी 1 बटाटो आनी 1 कडी मात दुसरें चड नातलें ती कडी बरी पडी मेळ्ळो ना ते पाकोटे आनी जालें हेंचे आडा मात जाल्यार ती मेळनात ती खाताले साबून आडाय उडयनातलीं बरो गिळचेंत ताच्या उपरांत कितें आसलें ताच्या उपरांत दुसरे पटी काणगे जाल्यार सगळो जाय अर्दो जाय उंडो न्ही गे हां पळय सगळो जाय अर्दो भुरग्यांक अर्दो वडांक सगळो काण भितर लोव दवरतालीं हाडनात खायनातलीं जाय म्हणटात दवरतात घरा हाडूंक मागीर तुवाल्यान बदून हाडचो घरा मागीर उंडो परतून कडी येताली परतून वास म्हळ्यार कडी मात्र फोडी ना बटाटे ना भयंकर कॉस्टली नंतर ना पूण जाल्यार घट्ट जड जेवून आमी येताले न्ही गे हां तो संभ्रम काजार असो तो संभ्रम शीत घट्ट वाडटालें कांय प्रॉब्लेम नासलें पूण कितली तयारी कितलो संभ्रम सगळ्यांक सांगाता बेडोवन काजर करतल्या गम्मत करतल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया अशें आसतना हांगासरी असलो संभ्रम आसलो आनी थंयसर कितें उणें पडलें वायन उणो पडलो जुदेवांक जेजूच्या काळार जुदेवांक वायन म्हळ्यार मर्यादेचें सवाल कित्याक म्हळ्यार तांची कृशी सदावत खंयची दाकामळ्याची कृशींत तांकां दाखोवत जिविताची एक वाट तशें म्हणटाना तांकां वायन भोव गरजेचो दाखोवचो वायन भोव गरजेचो आसलो हर एक संगतीत आनी वायन दवरचो वायन मर्यादेचें सवाल पिवन पडचें सवाल न्ही कंट्री सोरो न्ही वायन कळ्ळें गी आं आमच्या जिवितांत ती आमकां आमच्या मंगळुकारांक कोंकणी करावळी क्रिस्तांवांक आमकां शीत म्हळ्यार जिवाची गांठ न्ही खंयच्याय कार्याक शीत नातिल्लें कार्य आसा शीत वाडनातलें कार्य शीत नातिल्लें ना बिर्याणी आसा जाल्यार सायडीन इल्लेशें हां शीत न्ही सार दवरतात कित्याक म्हळ्यार आमचे मालगडे ल्हान तावन आदीन तावन कृशी करन सागोळी करन तो गादो कोसून तो हदा करन मेर काडन मेर दवरन ओंपून लावन लुवन खांडून मोडोवन उकडन तांदूळ करन जेवतालीं मनशां देखून तांदूळ भोव पवित्र आमकां शीत भोव पवित्र आजकाल शीत जेविनासतना रावचेर मणी आसात चपाती खाता म्हणून न्ही गे इल्लेशें शीत जेवचें सोडून 7-8 चपाती गावचे आसात 10-15 पोळे गावचे आसात बर्गर गावचे आसा पूण शीत नाका थोडे मोटी ते थोड्यांक गोटी पूण आदी शीत जेवल्ले जिवना गी मेले गी ना गी शीत भोव गरजेचें देखून हर एका कार्यक्रमाक आमच्या काजारांक जावं दी रोसाक जावं दी शीत शिजिल्ले कुडले खंय घालताले आलतारीच्या कुडांत आलतारीच्या सकयल मांद्रेर सोडून दवरताले मांद्रेर न्ही आनी ताका एक मोडलोसो कुरीस दवरताले आनी मागणें करताले आयच्या संभ्रमाक आयच्या कार्याक शीतेक उणें पडना जावं दी म्हण शीतेक उणें पडना जावं दी म्हण घरचो येजमानी मागणें करतालो पळया आनी आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर वायन उणो पडलो आमच्या बऱ्या संभ्रमाक शीत उणें पडलें जाल्यार कितें जायत हां दुकरा मास उणें पडलें सोडया कुंगडा मास उणें पडलें सोडया शीत उणें पडलें जाल्यार हे देवा इतलें बरें केलें इल्लो बरो सांदू घालूंक इल्लें शीत करूं जावं नाका म्हणटात की ना हां देखून हो पळया वायन उणो पडलो आनी वायन उणो पडलेल्या वेळार तांचे मर्यादेचे सवाल आनी कारबारी कितें करूंक लागलो रडोंक लागलो आनी ही दुकां कोणें पळयलीं पळया बायल भितर धांवताली ती पानो अशें पुसून धांवताली पूण तिणें दुकां पळयलीं धांवोन आयली ताचे लागीं कित्याक रडटाय बता कित्याक रडटाय इतलो बरो संभ्रम आसा नांगे बे वायन उणो पडला वय की वायन उणो पड कंत करनाका म्हूण धांवोन आयली जेजू लागीं सांगलें जेजू थंय तरणाट्या पडटांगा मारून आसलो हळे वायन पडला काय उणो पडला काय हांवें कालें करिचें मागीर वायन उणो पडल्यार हांवें कालें करिचें म्हजो वेळ येवना हांवें कालें करिचें म्हणटाना ती जेजूचें उतर आयकूंक आयकना आपयता हळे तो कालें सांगता करा म्हूण थंयसर 4 जाण कामाचे येतात जेजू लागीं कालें करिचें जेजू ताणें चिंतलां ओ गाडयेर वायन हाडून दवरला वायन इकसो जायचें हाणें हाच्या लागीं वायन स्टॉक आसा देखून वायन गाडयेर कोण ना हांवें कालें करिचें आनी
जेजू म्हणालो पयलें त्या मांड्यान उदक भरा 6 मांडे आसले फातरांचे सुदैवांचे सुदूचार कितें म्हळ्यार हर एक फंक्शन येताना तांणी पांयांक उदक घालूंक आसलें जैनांच्या भटांच्या घरा गेल्यार थंय घरा भितर इकच्या पयलें पांयांक व्हणो घालूंक न्ही पांयांक उदक घालूंक आसा शुद्धचाराची दुस्तूर ती तांचे सुदैवांची आसली आनी थंय 6 मांडे आसले आनी जितून म्हणें त्या मांड्यान पयलीं उदक भरा आनी चिंतलें उदक भरल्यार मात्र गाडये वयलो वायन दिता नातल्यार दिना म्हणून तशें रापार उदक भरल्या उपरांत ते म्हणाले उदक बंद जालें आनी कितें करी जाय तें उदक इल्लें हाडा आनी चिंतलें वायन धाडटा कोण ना देखून इल्लें वर्सूंक उदक विसरता म्हणून तें हाडलें उदक आनी ताणें आपडलें आनी म्हणें व्हरून कारबाऱ्या दिया ताका कितें म्हूण समजूना तें व्हरून कारबाऱ्या दिलें कारबाऱ्यान पळयलें उदक आसलें वायन जालां आनी साकून पळयतना इतलो बरो वायन शिदो गेलो तो दनया लागीं आनी म्हणालो इतलो बरो वायन भितर दवर ना तुवें सुमार असो दिलाय पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीन पयलें सर जेजून हांगासर केलें आपल्या उताचे आवयचें उतर आयकून आवयक निराशी करूंक ताका नाका आसलें देखून ताणें तें एक असर्यां केलें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ह्या असर्याचो अर्थ कितें कित्याक सांजू हांव हांगासर ही एक वपार दिता कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो हर एकल्याच्या जिवितांत उणेपण आसा उणेपण नांगी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें कुरिंदकारान बरयल्या पयल्या पत्रांत सांत पाऊल म्हणटा साबार देणी आसा हर एकल्या विविध देणी आसात तरातरांची देणी आसा थोड्यांक उलोवचें थोड्यांक शिकचें थोड्यांक हांसचें थोड्यांक गावचें थोड्यांक बरोवचें थोड्यांक वाचचें थोड्यांक खेळचें थोड्यांक ओगोन न्हिदचें थोड्यांक रांदचें थोड्यांक खावचें देणी आसात साबार देणी आसात पूण त्या देण्यार सांगता उणेपणी आसा पूण तें उणेपण जेजू भरती करून दिता देखून तें उणेपण आमी वळखून घेचें आनी तें उणेपण भरती करून दिवच्याक जेजू लागीं विनंती करीचे तुका राग आसा शॉर्ट टेम्पर भयंकर राग आसा तुका शॉर्ट टेम्पर आसा म्हूण चिंत तुका शॉर्ट टेम्पर आसा जाल्यार ह्या शॉर्ट टेम्परांत तूं तुज्या बायले दुखयताय घोवाक दुखयताय भुरग्यांक दुखयताय बापायक दुखयता आवय दुखयता म्हूण तुका गोत्त आसा तें तुजें उणेपण कोणें भरती करून दिवचें जेजू भरती करून दिता पूण जेजू लागीं येचें तुवें जेजू लागीं मागचें तें भरती करून दी आनी खंडीत जेजू दिता पूण जायते फावटी आमी येना शॉर्ट टेम्पर आयलो म्हणटाना आमी जेजू लागीं येना ताच्या बदला खंय येता बाराक येता पब्बाक येता क्लब्बाक येता थंयसर थोडो वेळ स्पेंड करता आनी आनीकी शॉर्ट टेम्पर चड जाता सोडल्यार उणो जायना देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांव हर एकल्या तें उणेपण आसा अस्कतगाय आसा ती आमी वळखून घेयचय आनी ती अस्कतगाय कितें आसा उणेपण तें स्वामी जेजू आमकां सगळें भरती करून दिता कुटुंबाची जिवितांत मस्त उणेपण आसात बायले थंय आसात गोवा थंय आसात भुरग्यां थंय आसात पूण हें उणेपण एकामेका थंय आमी सुदारसून व्हरून सोम्याचो आदार मागून भरती करूंक जाय तवळ कोण भरती करून दिता जेजू भरती करून दिता जेजू भरती करून दिता देखून जेजू म्हणटा तुमी मरी म्हणटा तुमी जेजू लागीं वचा जेजू तुमचें सगळें उणेपण भरती करून दिता तुमचें कुटूंब मोग उणें आसा मागणें उणें आसा सोडतोड उणी आसा जेजू लागीं वचा मागा समर्प्या आनी खंडीत तुमचें जिवीत बदलतलें उणेपण आसलें संपूर्ण जातलें जिवीत बदलतलें असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण मागया एक टिपोर दोळे धांपी आमी असली कृपा असली सकत जें कितें म्हज्या कुटुंबांत उणें आसा जें कितें म्हज्या जिवितांत उणें आसा उणें पडलां सोम्या कशें कानानगरीचें लग्न मटवान तुवें भरती करून दिलें तशेंच तुंय म्हाका म्हज्या जिवितांत पडलेलें उणेंपण सगळें भरती करून दी मागता आमेन उबी रावया तरी एका देवा तें आसलो आमचो भवार्थ सगळीं उसारया एकाच देवा सत मानता सर्वद्वेदार बाप तो सर्गा आनी प्रतिमेचो दिसती आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्यान जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलो सुबोध तो सर बाळानी बापातान जल्मला देवातान देव सोडातान वसवाड खऱ्या देवातान सल्लो करो दे तो देवातान सल्मला ताका रोसोना बापाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमची सोडोवण्या बसोत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळटली उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस वेला ताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो
आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे दिसा दिसा तो पुन्हा जिवान जालो स्वर्गात सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे मेल्यांची मनसबी करूंक वैभवांत परतून येतलो अंताचे राजवडके शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सत म्हणता ईश्वराने जीव तारतो बापानी बुता तो निपसला बापानी बुता बराबर ताका समासारको नमस्कार आणि महिमा भाऊ प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कथोलिक आणि धर्मदतावरी स्थापलेले सभेक सत म्हणता बदकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविता विश्वास रावता आमीन ह्या विश्वासान आनी बावरतान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां तळा आतां आमी समर्पण दिवया. मोगाळा बाप्पा पवित्र सभेच्या वडिलांक तुज्या दैवीक मोगान भर तुजे मिसां मुंदारून वरच्या काकुलतीच्या आनी त्यागाच्या वावरांत तांकां सदांच उर्बेस दवर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्यांक तुजो आदार लाभय दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेन तांकां जाणवाय लाभूं समाजीन शांती समाधान रुताकरच्या वावरांत तांकां सदांच सक्तीवन दवर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काजारी जड्यांनी तांच्या कुटुंबाच्या जिविताचो शेवट पाळूंक करपा दी हर एक कुटुंब मागण्यान तांचें सार्थकपण जोडिशें कर सैरिकेच्या सदनेराच्या युवजनांक फावो ती सैरीक लाभाशें कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेंत वळवळच्या आनी उतर प्रायेक लागून कश्टतल्या भावा भयणींक तुजी मजत लाभय तांच्या कश्टान खुर्साची बुजवण तांकां लाभूं तांची सेवा सक्री करतल्यांक तुज्या बेसावांनी बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जणांक आनी भुरग्यांक आमी तुका समर्पितांव तांकां फावो तें शिकप खरें मुखेलपण कामाची भद्रती सदां फावो जावं तांच्या जिवितांत फावो तो बेस बरो फुडार तांकां दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सोमेसांनी तुजो मोग नियाळीसो कर तुज्या पुता जेजून आमच्या खातीर आपलो जीव भेटयल्या बरी आमी आमचे दिसपडते जिणेन तुज्या आनी हेरांच्या मोगाक उपकारी मनाशें जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे आमी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास काडया कुटुंबांत गुणेपण बघून ना समाधानान आसून जे येतल्या सर्व कुटुंबां खातीर सर्व भाव भयणी खातीर मागया आमचे त्या सुलस्कत काही उणेपण सुमी जेजू भरती करून दिवन दी म्हूण मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसांव बरोवसाची यात्रेकां बरोवशान सुमकून आसांव ह्या संदर्भात आमच्या जिवितांत जायते उणेपण आसा उणेपण आसलेलें सगळें सुमी जेजू क्रिस्त भरती करून दिता सुमेच्या येण्यांत सुमेच्या मोगांत उणें पडलेलें सगळें आमच्या जिवितांत सुमी निरंतर आमकां भरती करून दिवची कृपा लाभूंक दी म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. उंडो आनी वायहार वेदिशी आयल्या बिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता आमकां आमी तुका काणीक जावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जीव काशिता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो. बापा
तुझ्या पुता आमच्या दारोकार आपणाकच पेटयलो खुर्साचेर मरून जेजू जगता आज आमकांच पेटयता ताच्या बलिदानाक वांटेली जाता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो आणि वायहार वेदीची आयल्या बिनवाची काळजांत्यो तुका अर्पिता आमकांच आमी तुका काणीक जावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियेवंक आशिता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी त्यो म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या तोंतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितले पावटी आमचे सोडून येसू वावरतून चलयताय देखून ह्या पवित्र गुटान फवते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हण आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया वय अशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पातके मनशाची दया करून ताणें अवकारी मुर्येता जल्मोवंक घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय ऊन सर्गे तुका जय जय मी गली आंबो पवित्र घडी आमी संभ्रमता उडो आनी वायन आसले जेजूच्या मासर गजां बदलची घडी आमच्या जिवीत तेवणे आपण सगळे जेजूच्या कुडी रक्त समर्पिया क्षम्यतान सर्व संपूर्ण भरती आमी जोडून घेवया बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत निसमेस मनशां बसोत वर उतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
bawarta songgutu pergetuya. Jesu Melo Jesu jiwan zala, Jesu novyani tolo. Jesu Melo Jesu jiwan zala, Jesu novyani tolo. बाबा जेजूच्या मरण सोनी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि जीवित समुंड आणि सोडूनीची कालस तुका समर्पित तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करूं का मुका भोव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुडर गसेवतेल्या मा समेस्तां पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा सगळ्या संसारात विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेस उडास करे. फ्रांसिस आमच्या पापा सेबा पीटर पॉल आमची गोडी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगान वाडय. पुनर्जीवानपणाचो बरवसो दवरून मेल्या अंत्य आमच्या भावाभिनीची काकूळट करी. तांकां तुजी इस्तगती नंतर येयल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व कडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची अजनामतीन दवरना जिवितांत उणेपण असले असकत काही सगळी उणेपण असलेले सगळे सर्वेस्पर देव बाप आमच्या जिवितांत भरती करून दिवून दी म्हणून सुमेन शिकलेले मागण्या मुखांतरे सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संपयू तुझे खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या आमचिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळे पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देगुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या भुवी सभेच्या बाबर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मिदिंबी गेलिया पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली मनशा कुळाची अस्कत काही संपूर्ण करच्याक पिशेपणांतल्या संवसारांत भायर येवच्याक देवा सवय एकवटच्याक आमकां विशेश करून आयच्या दिसा आपोवणी दितात ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत रावतो मोज्या भर प्रकाशा ते सर्गीच्या राव मोजे सांगता. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत रावतो मोज्या भर प्रकाशा ते सर्गीच्या राव मोजे सांगता.
जाता स्वीकार करो ह्या काळजात मोच्या अत्रेगान रक्तान सोमिया तुका काळजान तू ये म्हूण मागता सोम्या देण्यानी वर्दनिया स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं मोच्या भर प्रकाशा सर्गीच्या राव मोचे सांगाता प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुवें आमकां एका सर्गींच्या उंड्यान दोशी केलें तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी संचाक आमची मन आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव तकली बघूया बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सोम्याक दीन वाचुया तो बरो सोम्याक दीन वाचुया तो बरो सोम्याक दीन वाचुया तो बरो मोगा परिमिताचो करो दिन वाचुया सोम्याक सर्वय काळी वाकण गाव्या ताका सांज सकाळी ताणे सर्गाने प्रीतम रचलली ताका जाव महिमा सकाळी सोम्याक दिन वाचुया तो बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो सोम्याक दिन वाचुया तो बरो मोगा परिमिताचो बरो सगळी मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां नामान बाळक जेजू आशीर्वाद दी आमकां रोजारी साहिबीने आमा पासून विनंती कर बगेवन कृष्णाचे कृपेन निवड आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचे न्हू रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळक जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलवीन आतां तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळक जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पूर्ण तळाक हांगासर येता बाळक जेजूच्या पांयां तळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्त्या मनान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळक जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत